मे हो आंतरराष्ट्रीय कामगार दीस. कामगार दिसा निमतान आयटकान बस स्टँडावेल्यान पणजेच्या इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्ची मेरेन रॅली काढली आणि चर्ची लागसार तांची भव्य सभा जाली. सरकारा कडल्यान कामगारांच्या अधिकारांचेर बंदी घालप, खाजगी फार्मा कंपन्यांनी एस्मा लागू करप, कामावेल्यान काडून उडोवप, किमान पगार आणि वाडटे बेरोजगारी आड कामगार नेत्यांनी हे सभेक संबोधित केले. वन नेशन वन रेशन या योजने खाला भायल्या राज्यांतल्या कामगारांक गोंयांत आपले रेशन घेवपाक मेळटले. कामगारांनी आपले थंयचे रेशन कार्ड गोंयांत ट्रान्सफर करून हे योजनेचो लाभ गोंयांत घेवपाक शकता, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. कामगार दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या श्रम गौरव पुरस्कार सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयलो. कामगार दिसा निमतान पणजेच्या श्रम शक्ती भवनात श्रम गौरव पुरस्कार सुवाळो आयोजीत केल्लो. हे सुवाळ्यात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी महत्वाचें विधान केलां. वन नेशन वन रेशन ह्या योजने खाला भायल्या राज्यांतल्या कामगारांक गोंयांत आपले रेशन घेवपाक मेळटले. कामा निमतान गोंयांत रावपी कामगारांनी जर आपले रेशन कार्ड गोंयांत ट्रान्सफर करून घेतले जाल्यार तांचे थंयचे रेशन तांकां गोंयांत मेळपाक शकता म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. तशेंच गोंयांतल्या कारखान्यांच्या उद्योजकांनी कामगारांचें शोशण करचें बंद करचें. कामगारांचें शोशण केल्लें आमी खपोवन घेवचे नात, अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली. खाजगी क्षेत्रांत काम करपी गोंयकारांक चडांत चड साधन सुविधांचो कसो फायदो जातलो हे विशीं चर्चा सुरू आसा. खाजगी क्षेत्रांत काम करप्यांक उण्यांत उण्या दरान घर रीण दिवपाचो विचार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. पणजे जाल्ल्या भाजप कार्यकर्ता मेळाव्यात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. वेळपाडो विलियन भाटी सांग्यावेल्या श्रीमती गांवकार हिचे घर थळावो आमदार तशेंच मंत्री सुभाष फळदेसाय हाणें परतून बांदपाक मजतीचो हात दिल्ल्यान श्रीमती गांवकारान उपकार राटयले. फाटल्या सप्तकांत राज्यभर सिलिंडराचो स्फोट जावन घराक उजो लागपाची घडणूक घडिल्ली. ह्या वेळार घरांत कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीतहानी टळ्ळी. मात घरांतले सामान आनी कायदेशीर कागदपत्रां उज्यान लासून गोबर जाली. मुंगुल फातोर्डा गोवानूच बायलेचो खून केल्ल्याचे उक्ताडार आयला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण घोव आनी बायले मदीं खंय सदांच वाद जाताले. बुधवारा राती तांची बरी झगडी जाल्ल्यान घोवान बायलेक जिवेशी मारली. कांय दिसा फाटीं माकजन कुट्टरे बापायन आपल्या 6 वर्साचे चलयेक जिवेशी मारून उडोवपाची घडणूक ताजी आसतनाच आतां मुंगुल फातोर्डा गोवानूच आपल्या बायलेचो खून केल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या जोडप्या मदीं कसलो तरी वाद जालो आनी ह्या झगड्याचें रुपांतर मारामारींत जाल्ल्यान घोवान आपल्या बायलेक जिवेशी मारली. ह्या प्रकरणांत फातोर्डा पुलिसांनी आरोपी कृष्णा रॉय पिराय 38 हाका अटक केल्या. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा.
स्मार्ट सिटीचे काम 100% सामके जावंक ना आसुये, मात स्मार्ट सिटीचे काम हातीन घेवंक नाशिल्ले जाल्यार राजधानी पणजेची वाट लागपाची, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सांगता. पणजे आयोजीत केल्ल्या भाजपा कार्यकर्ता मेळाव्यात मुख्यमंत्री उलयतालो. मडगाव मोती डोंगर वाठारांतल्या अपहरण जाल्ल्या सांत चलयेचो सोद घेवपाक मडगाव पुलिसेक येस आयला. पुलिशेन ह्या चलयेक कर्नाटकांतल्यान सोदून काडले. सांत चलयेचे अपहरण करपी दुबावीत आरोपी परशुराम आर्यार ह्या 22 वर्सांच्या तरणाट्याक पुलिशेन अटक केल्या. हे सांत चलयेचे अपहरण जाल्ल्यान तिच्या आवयन आयतारा पुलिशेन कागाळ केल्ली. पुलिशेन हे सांत चलयेक तिच्या आवय बापाय कडेन सुपूर्द केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. आपल्याक मंत्रीपदाची आशा ना. मंत्रीपद कोणाक दिवप हे मुख्यमंत्री थारायतलो. कांय मंत्री सामके काम करिनात त्या मंत्र्याची खाती बदलपाक जाय अशें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता. सालिगांवचो आमदार केदार नायकान मायकल लोबोक मंत्रीपद दिवचें अशें सांगिल्लें. ह्याच फाटभुंयेर मायकलान प्रतिक्रिया दिली. सालिगांवचो आमदार केदार नायकान बुधवारा मंत्रीपदा विशीं वेगळेच स्टेटमेंट केल्लें. आपूण आमदार म्हूण समाधानी आसा. मंत्रीपद दिवपाचेंच आसा जाल्यार ते आपल्याक नाका, कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोक दिवचे अशें केदारान म्हणिल्लें. ह्याच फाटभुंयेर कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन प्रतिक्रिया दिल्या. मायकल सांगता मंत्रीपद कोणाक दिवप हे मुख्यमंत्री थारायतलो. आपल्याक मंत्रीपदाची आशा ना. जांकां मंत्रीपद दिवपाचें आशिल्लें तांकां दिलां, मात कांय मंत्र्यांची खाती बदलपाची गरज आशिल्ल्याचें कळंगूटचो आमदार मायकलाचें म्हणणें. लयराई देवीचे जात्रेक गर्दी उसळपाची शक्यताय मतीन घेवन शिरगांवां सुरक्षा वेवस्था कडक करतले. जात्रेच्या इतिहासांत पयलेच फावट ड्रोना वरवीं स्थितीचेर लक्ष दवरपाचो निर्णय सुरक्षा यंत्रणेन घेतला. श्री लयराई देवीचे जात्रेक धोंड मेळून लाखांनी भक्तगण दर वर्सा शिरगांवां येतात. ते फाटभुंयेर प्रशासकीय अधिकाऱ्यां बरोबर उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षित कौशल हांणी शिरगांवां येवन सुरक्षा वेवस्थेचो आढावो घेतलो. ह्या वेळार उपजिल्लोधिकारी भीमनाथ खोळजुवेकर, मामलेदार गांवकर हांचे सयत पुलीस उपअधीक्षक, हेर अधिकारी तशेंच देवस्थान समितीचे पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. शिरगांवचे जात्रे वेळार सुरक्षेचो प्रश्न निर्माण जावचो न्हय वा कसलीच वायट घडणूक घडची न्हय देखून ड्रोना वरवीं सुरक्षा वेवस्थेचेर लक्ष दवरतले अशें एसपी अक्षित कौशल हांणी सांगलें. वारकान पोमोर्फाक हारयत 5 अ सायड फुटबॉल सर्त जिखली. अर्नोल्ड सेवा केंद्रान छोटा नागपूर युथ ग्रुपाच्या जोड पालवान हे फुटबॉल सर्तीचे आयोजन केल्ले. हे सर्तीची खासियत म्हळ्यार 11 पंगडांनी दरेकी 2 चली खेळगड्यांचो आस्पाव आशिल्लो. वेर्णां, वार्का, ओळावली आनी पोमोर्फा पंगडांनी सर्तीच्या सेमी फायनलींत प्रवेश केल्लो. सेमी फायनलींत पोमोर्फान वेर्णाक जाल्यार वार्कान ओळावलीक हारयत फायनलींत प्रवेश केल्लो. वार्कान पोमोर्फा मदीं जाल्ली फायनल 2-2 गोलान बरी सुटिल्ली. उपरांत पेनल्टी शूटआउटाचेर खेळिल्ले मॅचीन वार्कान पोमोर्फाक हारयत ही सर्त जिखली.
मुख्य नगर नियोजक राजेश नाईक हांच्या निलंबनाचो निर्णय कायद्याप्रमाण ते विशीं कोर्टान केस चालू आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगला। मुख्य नगर नियोजक राजेश नाईकाच्या निलंबना विशीं विचारिल्ल्या प्रश्नाक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली। अभिनेतो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हांचो कोस्तांव चित्रपट बेरेस्तारा एक मेक झी5 ह्या OTT माध्यमाचेर प्रदर्शित जालो। चित्रपटान 1991 वर्सा घडिल्ले घडणुके पासून प्रेरणा घेतल्या। घडणुकीचे काल्पनीकरण केला, डिस्क्लेमराच्या स्वरूपान सुरक्षा उपाय येवजण्यो दवरल्यात। वजगती चित्रपटान खंयच्याय पात्राक रेकॉर्डाचेर कांयच दाखोवंक नाशिल्ल्याचे निरीक्षण नोंद करून चर्चिल आलेमांव हाणें चित्रपट प्रदर्शीत करपा पासून आडोवपा विशीं केल्ले मागणेक गोंयच्या उच्च न्यायालयान न्हयकार दिला। हे विशींचो आदेश न्यायाधीश वाल्मिकी मेनेझस हांणी दिला। हे विशीं चर्चिल आलेमांव हाणें मडगांवच्या पयलो वर्ग न्यायालयान कोस्तांवच्या निर्माता सेजल शाह सयत भानुशाली स्टुडियोज लिमिटेड आनी बॉम्बे फेबल्स मोशन पिक्चर्स हांचे आड 100 कोटी रुपयांच्या मानहानीचो दावो 2024 दाखल केल्लो। हातूंत तांणी हो चित्रपट आपल्या कुटुंबिया कडेन संबंदीत 1991 वर्साच्या घडणुकेचेर आदारून आशिल्ल्याचो दावो केला। हे घडणुकेंत तांच्या भावाक मरण आयिल्लें। भांगर तस्करीच्या आरोपान न्यायालयान तांची निर्दोश सुटका केल्या। लाखांनी भाविकांचे श्रद्धास्थान आशिल्ल्या आनी गोंय तशेंच हेर राज्यांत नामना आशिल्ल्या शिरगांवच्या श्रीदेवी लयराईचो नामनेचो जात्रोत्सव 2 मे सावन सुरू जाता। उपरांत 4 दीस कोलोत्सव जातलो। ही जात्रा म्हणल्यार गोंयकारांची जिवाभावाची जात्रा आशिल्ल्यान चड करून गांवगिऱ्या वाठारांतले शेकड्यांनी धोंड तयारेक लागल्यात। गोंय आनी शेजारच्या राज्यांतल्यान लाखांनी भावीक शिरगांवा येवपाचे आशिल्ल्यान पुराय गांवांत उमेदीचें वातावरण आसा। ते खातीर खंयच येरादारी कोंडी जावची न्हय म्हूण दिवचल पुलिशेन वाहनां खातीर खासा पार्किंग सिस्टमाची वेवस्था केल्या। पळयात। मे म्हयनो जायते बदल घेवन येता। आयच्यान अमुलाचें दूद 2 रुपयांनी म्हारग जालें। तुमी ATM फ्री लिमिटा उपरांत पयशे काडल्यार तुमकां चड शुल्क भरचें पडटलें। तशेंच आतां तुमी वेटिंग तिकेटीचेर स्लीपर आनी AC कोचान प्रवास करपाक शकनात। आयच्यान 19 किलोचो वेवसायीक सिलिंडर 17 रुपयांनी सवाय जाला। सव्वीस प्रादेशीक ग्रामीण बँकाच्या विलिनीकरणाचो चवथो टप्पो आयच्यान लागू जाला। सरकारान म्हणला 10 राज्यां आनी 1 केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 26 प्रादेशीक ग्रामीण बँकांचे विलिनीकरण करपाचो मुखेल हेतू बँकिंग वा सुदारपा वांगडाच ऑपरेटिंग खर्च उणो करप आसा। मध्य प्रदेश ग्रामीण बँक आनी मध्यांचल ग्रामीण बँक हांचे विलिनीकरण करून मध्य प्रदेश ग्रामीण बँक स्थापन केल्या। तांचे मुख्यालय इंदूर आसा आनी बँक ऑफ इंडिया वरवीं प्रायोजीत आसा। महाराष्ट्र ग्रामीण बँक आनी विदर्भ कोंकण ग्रामीण बँकेचे विलिनीकरण करून महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेची स्थापना केल्या। तांचे मुख्यालय संभाजीनगरांत आसा आनी बँक ऑफ महाराष्ट्रा वरवीं प्रायोजीत आसा।
मदर डेअरी आणि वेरका ब्रँडा उपरांत अमूलानूय देशभरात दुधाच्या दरांत प्रति लिटर ₹2 वाडयल्यात. नवे दर आयच्यान म्हणल्यार 1 मे सावन लागू जाला. अमूल स्टँडर्ड, अमूल बफेलो मिल्क, अमूल गोल्ड, अमूल स्लिम अँड ड्रीम, अमूल चाय मजा, अमूल ताजा आणि अमूल गायच्या दुधाच्या दरांत ₹2ची वाढ जाल्या. भारतीय रेल्वेच्या नव्या नियमाप्रमाण प्रतीक्षा वळेरेंतली तिकेटी आशिल्ले प्रवाशांक आतां स्लीपर वा एसी कोचींतल्यान प्रवास करपाची परवानगी उरची ना. ज्या प्रवाशांच्यो तिकेटी वेटिंग लिस्टार आसात तांकां आतां फकत सामान्य डब्यांतल्यान प्रवास करपाक मेळटलो. जर खंयचोय प्रवासी वेटिंग तिकेटाचेर एसी वा स्लीपर कोचीन प्रवास करतना दिसल्यार ताका दंड दितले. प्रवासांतलो विसव आनी कोचांतली गर्दी उणी करप होच हाचे फाटलो हेत आसा. नेम म्हणल्यार खास ख्यास्त अशी. एसी खातीर दंड ₹440, न्हिदपी मनशाक दंड ₹250. हाचे भायर तुमकां ट्रेनीच्या सुरवातीच्या स्टेशना पासून तुमकां जंय धरतले त्या स्टेशना मेरेनचे भाडें दिवचें पडटलें. 1 मे 2025 सावन लागू जावपी आनीक एक नेम म्हणल्यार IRCTC वेबसायट वा एपा वयल्यान बूक केल्ल्या दर एक ट्रेन तिकेटी खातीर OTP आदारीत मोबायल पळयटाणी गरजेची आसतली. सुरक्षा वाडोवप आनी बुकींग प्रणालीचो गैरवापर आडोवप हो उपायाचो हेत. आयच्यान 19 किलाचो व्यावसायिक सिलिंडर ₹17 सवाय जाला. दिल्लीक ताचे दर ₹14.50 उणे जावन ₹1,747 आयला. आदी ते ₹1,762 उपलब्ध आशिल्ले. रिझर्व्ह बँकेन आयच्यान ATMांतल्यान पयशे काडपाच्या दरांत सुदारणा केल्या. फुकट म्हयन्याळी मर्यादा सोंपले उपरांत गिरायकांक आतां ATMांत दर एका वेव्हारा खातीर ₹23 दिवचे पडटले. आदी दर एका वेव्हारा खातीर ₹21 शुल्क आकारताले. हे शुल्क 2022 वर्सा लागू केले. फुकट मर्यादे उपरांत दर एक पयशे काडपा खातीर ₹23 शुल्क आकारतले. तुमच्या बँकेच्या ATMाचेर दर म्हयन्याक 5 फुकट ATM वेव्हार. महानगरांत हेर बँकाच्या ATMाचेर 3 फुकट वेव्हार. महानगरा भायल्या शारांत हेर बँकाच्या ATMाचेर 5 फुकट वेव्हार. फुकट वेव्हार मर्यादेन कसलोच बदल ना. भारतांतल्या सगळ्या बँकांच्या बचत खातेधारकांक लागू. पेडण्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी आगरवाड्यार शेतान जमनीक सपाट आशिल्ल्या बांयत पडिल्ल्या दोगा रेड्यांक जीवदान दिलें. 2 रेडे पडिल्ल्याचे हांगाचे थळावे नागरीक आनंद नायक हांकां दिसले. ताणें पंच सचिन राऊत हांकां म्हायती दिल्या उपरांत ताणें पेडण्या उजो पालोवपी दळा कडेन संपर्क केलो. उपरांत जवानांनी घडणुकी सुवातेर धांव घेवन राजवाचे मजतीन रेड्यांक भायर काडले. हे रेडे आगरवाडो गांवांतले न्हय, हेर गांवांतले आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. बुधवारा राती उसरा हे रेडे बांयत पडल्यात आसूये. तांकां भायर काडपाक थळावे पंच सचिन राऊत, एंथनी फर्नांडीस हांचे सयत जायत्या जाणांनी मजत केली. पेडण्या उजो पालोवपी दळाचे वांगडा अधिकारी सुनील देसाय हांचे वांगडा ड्रायव्हर महिल मोरजकर, फायर फायटर आशिर्वाद गाड, तेजस आरोंदेकर, विराज किनलेकर, श्रीनेश कोरकणकर हांणी मेहनत घेतली.
ICMR म्हणल्यार इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हांच्या डेटा प्रमाण भारतांत 10.1 कोटी लोकांक उच्च रगतदाब आनी 31.5 कोटी लोकांक गोडेमूत आसा. चिंतेची गजाल म्हणल्यार ह्या चडशा लोकांक गोडेमूत वा उच्च रक्तदाब आसा हाची जाणविकाय लेगीत ना. व्यस्त जिणे पद्दतीक लागून कुडींत काय बदल घडटात जे आमकां कळना. ह्या असंसर्ग दुयेंस आसून ते कुडींत कसलींच लक्षणां नासतना पातळटात. ह्या दुयेंसांक सायलंट किलर अशें म्हणटात, कारण कुडीक व्हड प्रमाणांत लुकसाण जाल्यारूच ते दिसतात. हाका लागून काळजाचो आताक, स्ट्रोक, मूत्रपिंड अपेसी जावप अशी दोग्याची परिस्थिती निर्माण जावंक शकता. परतून परतून ताण लागप, मुतपाक जावप, तकवो जाणवप, वजन देंवप, कातीचेर खाज येवप ही गोडेमुताची सुरवातीची लक्षणां. तकली दुखप, तकवो जाणप, न्हिदेचो त्रास जावप, मदीं मदीं नाकांतल्यान रगत येवप, काळजांत दुखप ही उच्च रक्तदाबाची लक्षणां. गोडेमूत आनी उच्च रक्तदाब आडोवपाक मीठ आनी साखरेचें सेवन उणें करचें, 7 वरां बरी न्हीद घेवची, कुटुंबान दुयेंस आसल्यार चड जतनाय घेवची. नोटबंदी आनी उपरांत 2000 रुपयांच्या नोटी विशींच्या निर्णया उपरांत आतां RBIन 100 आनी 200 रुपयांच्या नोटा विशीं एक म्हत्वाचो निर्णय घेतला. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन देशांतल्या चडशा बँका आनी व्हायट लेबल ATM ऑपरेटरांक निर्देश दिवन म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो केल्यात. RBIन एक परिपत्रक जारी करीत तातूंत बँको आनी व्हायट लेबल ATM ऑपरेटरांक हे निर्देश टप्प्याटप्प्यांनी लागू करप बंधनकारक आशिल्ल्याचें स्पश्ट केलें. RBIच्या परिपत्रकाचो आढावो घेतल्यार तातूंत उण्यांत उण्या मोलाच्यो नोटी सामान्या मेरेन सहजपणान पावोवपा खातीर सामको म्हत्वाचो निर्णय घेतला. 30 सप्टेंबर 2025 मेरेन सगळ्या ATM मशिनां मदल्या 75% ATMांत उण्यांत उणें एक कॅसेट पासून 100 आनी 200 रुपयांच्यो नोटी वचप अपेक्षीत आसतलें. उपरांत फुडें 31 मार्च 2026 मेरेन 90% बँक ATMा खातीर हो नेम लागू जातलो. महाराष्ट्रांतल्या शेगांव तालुक्यांतल्या कांय गांवांत कांय दिसा पयलीं लोकांचे केस गळटाले. आतां बोणखेल, कालवड, कटोरा, मचिंद्रगड, गोळी ह्या 5 गांवांनी नाकटाक गळून पडपाक लागल्यात. पंजाबच्या होशियारपूर नांव शहर ह्या वाठारांतले जमनीन सेलेनियमचें प्रमाण चड आसा. हाका लागून हांगा पिकयल्ल्या गंवांतूय सेलेनियम चड आसता. हो गंव रेशनाचें धान्य म्हणून बुलढाणा जिल्ल्यांतल्या शेगांव मालांतल्या बोंडगांव सयत कांय गांवांनी वाटलो. त्या गंवाच्यो चपाती नागरिकांनी खाल्ल्यान सेलेनियम पॉयझनिंग जालें. हाका लागून पयलीं नागरिकांचे केस गेले आनी आतां नाकटां वचपाक सुरवात जाल्या. बुलढाणा जिल्ल्यांतल्या नागरिकांनी आतां सेलेनियम आशिल्ले गंव खावप बंद केला. हाका लागून केस वचपाचें थारलां. जांचे केस वचून टक्कल पडला तांकां 3-4 सप्तकां उपरांत परत केस येवपाक लागल्यात. नाकटां गेल्या उपरांत कांय दिसांनी परत नाकटां येतली. हे समस्येचेर कसलेच तरेच्या ट्रिटमेंटाची गरज ना. फकत नाकटां हातांनी काडची न्हय, इन्फेक्शन जावपाची शक्यताय आसा. डेटॉल लावपाक शकता. नागरिकांनी भियेवचें न्ही अशें सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगलां. वृंदावनांतले बाके बिहारी देवूळ हे भारतांतल्या लोकप्रिय तीर्थथळांतले एक. हांगा खासा करून उत्तर प्रदेशांतल्या भक्तांची सदांच गर्दी आसता. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याचो निशेध करपी कांय हिंदुत्वादी संघटनांनी ह्या देवळाक सेवा दिवपी आनी हांगा दुकानां आशिल्ल्या मुस्लिमांचेर पूर्ण बहिष्कार घालचो अशी सुचोवणी केल्ली. ती पुजारी आनी देवस्थान समितीन न्हयकारल्या. मथुरा आनी वृंदावनांतल्या कांय हिंदुत्वादी संघटनांच्या गटान हिंदू दुकानदारांक आनी यात्रेकरूंक अल्पसंख्यांक समाजा कडेन वेपार करचो न्हय अशें सांगिल्लें. मुस्लीम दुकानदारांनी वेवसायीक आस्थापनांचेर दनयांची नांवां बरोवची अशें ह्या गटान सांगिल्लें. बांके बिहारी देवळाच्या वेव्हारांतल्यान मुसलमानांक कुशीक काडपाची मागणी करपी काशी विद्वत परिशद हे संस्थेचे वांगडी नागेंद्र महाराज हांणी सांगलें. ताणें चलयल्लीं दुकानां आमी सोदल्यात. दुकानांचेर तांकां तांची नांवां बरोवपाक सांगलां आनी हिंदू दुकानदारांक तांचे वांगडा काम करचें न्हय आनी त्या समाजांतल्या लोकांक कसलेंच काम दिवचें न्हय अशें सांगलां. चोल्ला गटान बेरेस्तारा कारीक स्वयं अपघात जालो. कार चलोवप्याचे कारीवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान कार आपटून उमटली. कारीचें मोठें लुकसाण जालें. हातूंत कार चलोवपी 270चो अर्जून माऊसकर जखमी जालो. देखून ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला.